7 नोव्हेंबर 2015 बिस्मार्काची बॉडी सांतिस्तेव मानशे कडेन मेळिल्ली, मात तो खून म्हणपासारको एकूय पुरावो सुवातीचेर पोस्टमॉर्टम वा फॉरेन्सिक रिपोर्टांत पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना। मात फामिलीन हें प्रकरण लांबयलां। ब्रेस्तारा हायकोर्टा मुखार केस परत आयली। याचिकादार आयरिशान फाटली सुमार 2.5 वर्सां मायज जीएमसीच्या मॉर्गात आशिल्ले बिस्मार्काच्या बॉडीचेर निमणे संस्कार करपा विशीं ऑर्डर दिवची म्हूण आर्ग्युमेंट घालो। गोंय मनीस हक्क आयोगानूय बिस्मार्काच्या कुडीचो विलो लावचो म्हूण शिफारस केल्या। बिस्मार्काची फामील आनी इश्ट म्हणटात क्रायम ब्रांच तपास करता। तपासाक बॉडीची गरज पडूं येता। दोनूय बाजू कोर्टान आयकून घेतल्यो। कोर्टाक हो विशय समजिकायेन सुटिल्लो जाय। फुडल्या तपासाक बिस्मार्काच्या बॉडीची गरज ना म्हूण गोंय पुलीस वा जीएमसीचो डीन एफिडेव्हिटाचेर बरोवन दिता आसत जाल्यार फामील वाद घालची ना आनी निमणे संस्कार करतली अशें अंडरटेकिंग दितली काय म्हूण प्रस्न केला। फाटली सुमार 2.5 वर्सां मायज बिस्मार्काची बॉडी जीएमसीच्या मॉर्गांत आसा। कोर्टान बिस्मार्काच्या फामिलीक फुडले शुक्रारा कोर्टात हाजीर रावंक सांगल्या। थंय ती कितें जाप दिता ताचेर बिस्मार्काची गतिमुक्ती। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।